यत्रैव कृष्णो वृषभानुपुत्रा दानं गृहीतुं कलहं वितेने श्रुते स्पृहा यत्र महत्यथ श्री गोवर्धनो मे दिशताम् अभीष्टम्। स्नात्वा सरस्वाशु समीरहस्ते यत्रैव नीपादिपरागधूलिः आलोलयन् खेलति चारुसश्री गोवर्धनो मे दिशताम् अभीष्टम्। कस्तूरिकाभिषयितं किमत्रेत् यूहं प्रभो स्वस्य मुहुर्वितन्वन् नैसर्गिकस्वीयशिलासुगन्धेर्गोवर्धनो मे दिशताम् अभीष्टम्। वंशप्रतिध्वन्यनुसारवर्त्म दिद्रक्षवो यत्र हरिं हरिण्यः यान्त्यो लभन्ते न हि विस्मितास गोवर्धनो मे दिशताम् अभीष्टम्। यत्रैव गङ्गामनुना विराधाम् आरोह्य मध्ये तु निमग्ननौकः कृष्णो हि राधानुगलो बभौ स गोवर्धनो मे दिशताम् अभीष्टम्। विना भवेत् किं हरिदासवर्य पदाश्रयं भक्तिरतश्रयामि यम् एव स प्रेम निजेशयो श्री गोवर्धनो मे दिशताम् अभीष्टम्। एतत् पठेद्यो हरिदासवर्य महानुभावाष्टकमार्द्रचेताः श्रीराधिका माधवयोपदाब्ज दास्यं स विन्देद् अचिरेण साक्षात् इति स्तवामृतलहरी महाग्रन्थे श्रीलविश्वनाथचक्रवर्तिकृतं श्रीगोवर्धनाष्टकं संपूर्णम्। अर्थो सुर्वे श्लोकाचो श्रीकृष्णाल दयेन सक्कड पर्वताचेर रायो म्हणून घेतिले आनी बद्ध वैरी जावन आशिल्ले इंद्राले गौरवान्वित सम्मान घेतिले गोवर्धन पर्वतू मेगेल अभिष्ट पूर्ण करो। दोन्ही श्लोका अर्थ श्रीकृष्णान तागेले कोमल जावन आशिल्ले करकमलान गोवर्धन पर्वताक भुंयचेर तोकून वैरूपण धरले। त्या धरले संतोष जावन गोवर्धन पर्वताक इंद्रान गोडू गोडू मिंचान मारलेले कळयनी कೈ तस्सल ते गोवर्धन पर्वतू मेगेल अभिष्ट पूर्ण करो। तिन्नेच श्लोकाची पार्श्वभूमी बॅकग्राऊंड म्हळ्यार राधा राणी तिगेल सख्या लोटू बरसाना तोकून वृंदावनाक येत आशिल्ले कೈ आनी कृष्ण तागेल गोवळा ओटू मेळ्ळो तांकां वृंदावनाक भितर येवका जाल्यार प्रवेश शुल्क म्हळ्यार टोल दिवका म्हणून कुशालेक
झगडे करतशील काय. तिन्ही श्लोकाचे अर्थ कसल म्हळ्यार खंयचे जाग्यार श्री कृष्ण त्या वृषभानू रायाले धुवे लागी म्हळ्यार राधा राणी लागी प्रवेश शुल्क दिव का म्हूण झगडतकी आनी त्या कृष्णाले व्यक्तिमत्व कळूक वेद समेत तळमळतकी तस्सल ते गोवर्धन पर्वतू मेगेल अभिष्ट पूर्ण करो. चारी श्लोको खंयचे पर्वतारे थंय लागीं आशिल्ल तळ्यांतू न्हल्लेल ती हस्ती आनी तिगेल त्या देहारे मंद वाऱ्यांत उबून आयिल्ले कदंब आनी इतर फुलाचे पराग म्हळ्यार पोलन लागून चंदकोर ती हस्ती बैसून खेळतकी तसल ते गोवर्धन पर्वतू मेगेल अभिष्ट पूर्ण करो. 5 श्लोका अर्थ गोवर्धन पर्वतातून येवची ते सुगंध परंबळो थंय विश्रांती घेतले कस्तुरी मृगातून येतस की थंय खेळचल तो देव श्री कृष्ण परमात्मालवे की गोवर्धन पर्वताचेची प्राकृत सहज परंबळो तस्सल ते गोवर्धन पर्वत मेगेल अभिष्ट पूर्ण करो. 5 श्लोका अर्थ खंयचे पर्वतारे श्री कृष्णाले मधुर जावन आशिल्ल मुरली स्वर आयकत की आनी तो स्वर येवचे मार्गानची ते चित्तल म्हळ्यार जिंके कृष्णाक सोदून वता जाल्यार ताका तो कृष्ण दिसनातील पळोवन आश्चर्यचकित जाता की तस्सल ते गोवर्धन पर्वतू मेगेल अभिष्ट पूर्ण करो. 7 श्लोका अर्थ दिव्य जावन आशिल्ली ती जोडी राधा राणी आनी श्री कृष्ण गंगेंतू नौकायान करता आसतना ती नौका बुडतकय तेदना ती राधा राणी ते भव्य जावन आशिल्ले सुंदर जावन आशिल्ले कृष्णाल गळ्याक घट्टी धरतकय. ती गंगा खंयच्या जाग्यार आस तस्सल ते गोवर्धन पर्वतू मेगेल अभिष्ट पूर्ण करो. 8 श्लोका अर्थ श्री कृष्णाले परमसेवक जावन आशिल्ले गोवर्धन पर्वताच्या मुळाक आश्रय घेयन येतिले आनी भव्य जावन आशिल्ले तो रायू आनी राणी म्हळ्यार राधा राणी आनी श्री कृष्णाक प्रीती करन येतिले. ती सेवा भक्ती प्राप्त जावच्याक कशी साध्य आस तसल ते गोवर्धन पर्वतू मेगेल अभिष्ट पूर्ण करो. कडेच श्लोको फलश्रुती श्रीहरीले श्रेष्ठ सेवक जावन आशिल्ले हे पर्वताचे महिम सांगचे हे 8 श्लोक कोण पठण करतकी तांगेल हृदयांतू शुद्ध भक्ती आनी श्री राधा माधव चरणाचे प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त जाता. हांगा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती विरचित स्तवामृत लहरी महाग्रंथाचे श्री गोवर्धनाष्टक संपूर्ण जाता. हरे कृष्णा सकडांकई तुमको पूरा भगवत पुराणा कोंकणी सत्संगाक स्वागत करता. आमकां पुराय गोत्तसला वरी आतां बुक्स आर द बेसिस सेशन जातस आमकां एवरी वीक स्पेशल दंपती तांणी येवन नवे नवे बुका विशयी एवरी वीक आमकां सांगून दितसची तुम्ही पुरा तांचो भाग जातसची तुमकां धन्यवाद सांगता. तशीची आमगेले सेशन आजी प्रभुपाद प्रणती सांगून हांव स्टार्ट करतस. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनी इति नामिनी. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येश देश तारिणी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा. जय प्रभुपाद. आज आमका हाउ श्रीला प्रभुपादास जलादूता प्रेयर्स विल हेल्प अस फेस एडवर्सिटी इन आवर लाइव्स ताजे विशयी सांगून दिवच्याक
हिज ग्रेस विप्रसुदामा प्रभुजी आणि तांगेल धर्मपत्नी आमगेल पूरा मोगाची हर ग्रेस राधिका बाव माताजी येतसची तुमको पूरा जन तांगेल इंट्रोडक्शन दिव का म्हणना बट आ मिगिल कर्तव्य करता हिज ग्रेस विप्रसुदामा दास प्रभुजी तन्नी मैनेजिंग डायरेक्टर जावन सची इन अ फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी. He is graduate from Sirenam College and MBA from SP Jain Institute Asachi आणि भक्ती शास्त्री and भक्ती वैभवा आणि 1 year residential training केलेलं वैष्णव ट्रेनिंग अकॅडमी तो आणि डिसिपल ऑफ हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज. अंगेला फॅमिली मस्त वर्ष तुल्यानं आमगेल देवाल सेव करच्यान तसत आणि कारकल व्यंकटरमण देवस्थानाचे आणि महामाया गणपती टेम्पल शिराली आणि काशीमठ संस्थानाचे पूरांग सेव केलेलं असं. अंगेले आनु पूजनीय हनुमान भट प्रभुजी तांनी मॅनेजिंग कमिटीन तस काशीमठाचे तशी अंगेल अम्मा आमका मस्त कीर्तने सांगून दितस तांनी कृष्णा कॉन्शियस आणतो यासची आणि हंगेलो टू आमगेले हिज हर ग्रेस राधिका बाव माताजी येतसची आणि डायमंड ज्वेलरी डिझायनिंग करताची. शी इज अ होम मेकर अँड ऑल्सो ग्रॅज्युएट आणि डिसिपल ऑफ हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज. आणि आमका पुरा बायमनशांक तांनी कीर्तन या प्रोग्राम चंद करनो सांगून दितसची आम्ही पुरा तांगे लागी शिकतसची आम्ही पुरा माताजी स्टुडंट्स. हरे कृष्णा प्रभुजी, हरे कृष्णा माताजी, ओव्हर टू यू. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. तुम्ही कंटिन्यू करेत. हरे कृष्णा. धन्यवाद गायत्री माताजी, तुमकां पळोवन भारी खुशी जाले. हरे हरे कृष्ण. सगळ्यांक हे सेशनांत सगळ्यांक हृदयपूर्वक आम्ही स्वागत करताची. हरी बोल. आयज सेशन म्हळ्यार भजन संध्या आणि भजन वटू कीर्तन संध्या. कीर्तन म्हळ्यार श्रवणम वरितंती येता ताका दोन्ही जातले. पयरेची गुरुवारा श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर गुरु महाराज हांगेले तिरुभाव दिवस आशिल्ले. आमगेले प्रभुपादाले तांणी गुरु महाराज ताकाची 1-2 विषय तांगेले सांगच्याक हांव इच्छ पावता आणि तांगेले फर्स्ट भजन प्रस्तुत करचार आसा. श्री भक्ती सिद्धांत हरे कृष्ण. श्री भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर हांका सानस्तान नाव आशिल्ले बिमला प्रसाद. बिमला प्रसाद मात सगळ्यांक गोत्तस जगन्नाथ देवालय प्रसाद जावन तांणी तांगेले आविर्भाव जाल्ले आशिल्ले आणि तांक सिंह गुरु व्होड जतना तांगेले भगवद्गीता असो भागवतमाच पठण असो एकदम पक्का जावन आशिल्ले. 8 वर्ष आयुन तुची तांका एकदम भारी लायक भगवद्गीता येत आसलीची आणि तांणी प्रचारय करता आसलीची आणि तांक श्रुतीधर म्हळेलें आसा. श्रुतीधर मारी आयकल सुद्धा आमगेल मनन पठन श्लोक पुरो तांगेले हांतू येत आशिल्ले. आमकां काल म्हळ्यारय उडगासेना, आतां 2 घंट फूड कशें म्हळ्यार आमकां उडगासेना, बट तांगेल तशी नाशिल्ले. तांकां सिंह गुरु म्हळेलें आसा. प्रचार करच्यान तू तांणी एकदम प्रसिद्ध जावन आशिल्लीची. चैतन्य महाप्रभूले कशी पुणी तांगेल जे गोल मिशन आसा ते नगर आदी गावांत पुरा कडेन प्रचार जावपा म्हूण तांगेली आश आशिल्ली. ताकाची केदन शिल प्रभुपाद तांगेल मुखार आयलीची आनी सांगली तांणी शिल प्रभुपादाक की पळय तुगेले थोडे वे दुड्ड वट जाल्यार कसो करता तुवें बुक्स प्रिंट कोण वांटू का म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तांणी सांगिल्लें आसा तांगेले मनभावन आशिल्ले की बुक्सा कसं म्हणटा म्हळ्यार बृहद मृदंग म्हणून म्हळ्यार ते मस्त दूर कडेन प्रचार जाताले म्हणून. आतां आमी मृदंग वाजयताची एक रूम चड म्हळ्यार एक बिल्डिंग एक पडचे पुरो जाल्यार बुक प्रिंट कोण प्रचार केल्यार कृष्णाल नाव प्रचार केल्यार कीर्तन प्रचार केल्यार हरे कृष्णा महामंत्राच प्रचार केल्यार पुरा जगांतर ते वत पावतले म्हणून आनी सगळे जण कृष्ण भक्ती तू भाग घेतलीची म्हणून तांगेले उद्धार जातले म्हणून तांगेले अभिप्राय आशिल्ले. आमगेली प्रार्थना कसं नसता. आमगेले बाल आमगेले चेडूं आले आमगेले गांव आमगेले म्हालगड्याला अभिवृद्धी जावं म्हणून जाल्यार भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर हांगेल प्रार्थना कसं नशिल्ले की सक्कड मनुष्यान हे भवसागरा दुखून पार पडका, जन्म मृत्यू जरा व्याधी दुखून भायर पळोवन देवाल धामा वचून पावका म्हणून तांगेली एक प्रार्थना आशिल्ली. त्या इच्छा आमगेल शिल प्रभुपादान परिपूर्ण केलेले आसा. हे जे भजन सांगचार आसत आमी आतां कृष्ण होयते चतुर्मुख तांतू भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरान प्रितीन प्रभुपादा सांगिल्लें आसा की म्हागेल हे जे मिशन आसा प्रभुपाद अभय चरणारविंद प्रभुपादान हे मुखार चंदू कोण व्हेलेलें आसा आनी प्रचार केलेलो आसा म्हणून तांगेल गुणगान केलेलें आसा प्रभुपादाले. ताका आमी हे एक भजन सांगचार इच्छ पावताची. हरे कृष्ण.
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। कृष्ण होइते चतुर्मुख होय कृष्ण सेवन्मुख ब्रह्मा होइते नारदेर मति नारद होइते व्यास मध्य कहे व्यासदास पूर्ण प्रज्ञा पद्मनाभ गति नरहरि माधव वंशे अक्षोभ्यो परमहंसे शिष्य बलि अक्षितो करे अक्षोभ्योर शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय तारदासे ज्ञान सिंधु तरे ताहा होइते दयानिधि तारदास विद्यानिधि राजेंद्र होइलो होइते ताहार किंकर जय धर्म नामे परिचय परंपरा जानवान मते जय धर्म दास्य ख्याति श्री पुरुषोत्तमयति ताहा होइते ब्रह्मण्य तीर्थ सूरी व्यास तीर्थ तारदास लक्ष्मीपति व्यासदास ताहा होइते माधवेंद्र पुरी माधवेंद्र पुरीवर शिष्यवर श्रीश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभू ईश्वर पुरी के धन्य करिले न श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य रूपानुग जनेर जीवन विश्वंभर प्रियकर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ हन तार प्रिय कवि कृष्ण दास कृष्णदास प्रियवर नरोत्तम सेवा पर चार पद विश्वनाथ आशा विश्वनाथ भक्त सात बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय भक्ति विनोद महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर हरि भजन ते जार मोद बिहारा परमहंस गौरांगेर निज वंश तालेर चरणे मम गति आम्ही सेवा उदासीन नामे ते त्रिदंडी दीन श्री भक्ती सिद्धांत सरस्वती आम्ही सेवा उदासीन नामे ते त्रिदंडी दीन श्री भक्ती सिद्धांत सरस्वती कृष्ण होइते चतुर्मुख हरे कृष्ण सेवन्मुख
रमते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण होइते चतुर्मुख होय कृष्णा सेवन्मुख ब्रह्मा होइते नारदेर मती श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय. भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर महाराजांनी सांगितलं असं की कृष्णची जगद्गुरु म्हणून आणि कृष्णानं हे ब्रह्मदेवांक हृदयांतू शुद्ध ज्ञान विज्ञान रूपारी भक्तीचे रूपारी हे ज्ञान दिलेलं असं म्हणून आणि ब्रह्मांक मात्र नाही श्री नारद मुनीक वेदव्यासांक हे विद्या प्राप्त झालेलं असं म्हणून आणि वेदव्यास मुनी जतरी परंपरागत आम्ही म्हणतात पण डिसिप्लिक सक्सेशन परंपरागत भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराजांना हंतू पुराजणालय गुरुवर्याला नाव घेतलेलं असं श्रीपाद मध्वाचार्यांक श्री पद्मनाभ श्री नरहरी श्री माधव अक्षोभ्य जयतीर्थ ज्ञान सिंधू श्री विद्यानिधी श्री राजेंद्र श्री पुरुषोत्तम तीर्थ महाराज श्री ब्रह्मांड तीर्थ व्यास तीर्थ आणि श्री लक्ष्मीपती तीर्थ हंक ते परंपरागत विद्या ज्ञान आणि भक्ती प्रधान असं म्हणून आणि तांगिले श्री लक्ष्मीपती तीर्थ दुकुनुची श्री माधवेंद्र प्रभुक माधवेंद्रपुरी हंका हे विज्ञान ज्ञान प्राप्त झालेलं असं म्हणून आणि ईश्वर पुरीलेची शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभू नित्यानंद प्रभू अद्वैत आचार्य म्हणून सांगितलं गौरांग महाप्रभून श्री ईश्वर पुरी हंगिले चरणाश्रय घेतील असं म्हणून सांगितलं असं आणि चैतन्य महाप्रभून हे प्रीतीनं सकडा वांटिलेलं असं षडगोस्वामींक वांटिलेलं असं आणि हे ज्ञान विज्ञान षडगोस्वामी जत्त नरोत्तम दास ठाकूर सार्वभौम भट्टाचार्य पूरा जनांक वांटिलेलं असं म्हणून हा अर्थ कसं नाही गौरांग महाप्रभू दिव्य कुटुंब अंत सदस्य जावन असं म्हणून आणि भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर हंगिले गुरु महाराज गौर किशोरदास बाबाजी त्यांनी वरी हंतू प्रसिद्धी पाविल असं म्हणून सांगितलं अशी भक्ती सिद्धांत सरस्वती हन्नी पूरा परंपरागत जावन असेल गुरुवर्यांक नमन केलेलं संतू आणि त्यांनी सांगितलं असतं तांगील कसं नाही पात्रता ना तांगील कसं नाही हंतू योग्यदान ना म्हणून हांगील आशीर्वादानाची तांख्या ज्ञान विज्ञान आणि देवाल भक्ती कोरचे प्रधान झालेलं असं म्हणून त्यांनी हंग सक्कड गुरुवर्यांक तांगील चरणा कमरांक त्यांनी वंदन करता असायचे आणि इकडे मुखारी प्रभुपादाल त्यांनी प्रीतीनं गुणगान करताच अशी ह्या भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर हन्नी प्रीतीन बरेलेलं आहे भजन. हरे कृष्ण. आता मी शिल प्रभुपाद हन्नी आयच सेशनात जे आमगेले एक इम्पॉर्टंट जावन असेल विषय असेल शिल प्रभुपादाल भजन आम्ही सांगचे रसाची त्यांनी हे जलुदतान वैर बसील तना आणि त्यांनी प्रीतीनं देवालय कृष्णाला चरणार विंदाक मन घडून कसं कोरचरे देवा म्हणून सांगून प्रार्थना करताना हे भजन सांगिले आणि तांगील गुरुवर्यांक त्यांनी मागील असं की तांगील गुरु महाराज पळय चैतन्य महाप्रभू प्रीती जावन असेल भक्त ताका गुरु महाराज प्रीती जावन असेल तांगील आज्ञा हांव परिपूर्ण कोरका म्हणून हांव हे ते परदेशा वतास रे देवा तू म्हाका फाटीबाला राखा आणि तुगल आशीर्वाद शिवाय म्हाका अन्य गती ना आणि तू आशीर्वाद दिला रे पूर्ण यश मिळतले म्हणून त्यांनी प्रीतीनं तांगील याचना तांगील प्रीती भक्ती हे कृष्णाल भजन त्यांनी घाललेलं असं आम्ही एक 10 मिनिट काढू हे भजन ऐकून. हरे कृष्ण. कृष्णा
तब पुण्या बे भाई कृष्णा तब पुण्या बे भाई कृष्णा तब पुण्या बे भाई कृष्णा तब पुण्या बे भाई हे पुण्या कोरी बे जाबे राधा रानी खुशी हाबे ध्रुवाती बोले तो माता हे पुण्या कोरी बे जाबे राधा रानी खुशी हाबे ध्रुवाती बोले तो माता कृष्णा तब पुण्या बे भाई कृष्णा तब पुण्या बे भाई श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रियते कृष्णा सेवाय जार तुलना से मोहंत गुरु जगतेर मध्य उरु कृष्ण भक्ति दे थाय थाय कृष्ण तब पुण्या बे भाई कृष्ण तब पुण्या बे भाई तारा इच्छा बलवान पाश्चात्य थान थान होए जाते गौरांगेर नाम पृथ्वीते नगरादि आसमुद्र नदानादि सकले लोए कृष्ण नाम कृष्ण तब पुण्या बे भाई कृष्ण तब पुण्या बे भाई ताहले आनंद होय तबे होय दिग्विजय चैतन्यर कृपातिशय माया दुष्ट जात दुखी जगते सबै सुखी वैष्णवेर इच्छा पूर्ण हो कृष्ण तब पुण्या बे भाई कृष्ण तब पुण्या बे भाई से कार्य जे कारी बारे आज्ञा जदी दिलो मोरे योग्य नाही अति दीनहीना ताई से तुम्हार कृपा मागितेची अनुरूपा आजी तुम्ही सबर प्रवीणा कृष्ण तब पुण्या बे भाई कृष्ण तब पुण्या बे भाई तोमार सी शक्ति पेले गुरु सेवाय वस्तु मिले जीवन सार्थक जदी हो से सेवा पाइले ताहले सुखी हाले तब संगे भाग्य ते मिलो कृष्ण तब पुण्या बे भाई 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 एवाञ्जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामादिकामं मनुय प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वा
स्वात्मसात् सुरशीणा भगवान् गृहीत सोऽहं कथं नो विसृजत् तव भृत्य सेवा। कृष्णा तव पुण्याः बेभाय, कृष्णा तव पुण्याः बेभाय। तुम्हें मोर चिर साथी भूलिया माया लाठी खाईची जन्मा जन्मा तारे। आजी पुन्हा से सुयोग जदि होए योगा योग तबे परी तू है मिली बारे। कृष्णा तब पुण्याः बेभाय, कृष्णा तब पुण्याः बेभाय। तोमार मिलने भाई आभार से सुख पाए गोचार ने घूरी दीन भो। कतवने छूटा छूटी बने खाए लूटा लूटी से दिन कबे हाबे मो। कृष्ण तब पुण्याः बेभाय, कृष्ण तब पुण्याः बेभाय। आज से सुविधा ने तोमार स्मरण भेलो बोरे आशा डाकी लामताय। आम्ही तोमार नित्य दास ताई कोरी येत आश तुम्ही बिना अन्या गती नाय। आम्ही तोमार नित्य दास तामी कोरी येत आश तुम्ही बिना अन्या गती नाय। कृष्ण तब पुण्याः बेभाय, कृष्ण तब पुण्याः बेभाय। रे पुण्य करी बेजाबे राधा रानी खुशी हबे ध्रुवती बोली तो माता। हे पुण्य करी बेजाबे राधा रानी सुखी हबे ध्रुवती बोले तो माता। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण. श्रील प्रभुपादान सांगितलं असं की हे बांधवानो सगळ्यांना ऐकाया घट्टी ऐकायाची की कृष्णाक प्रीतीच पात्र जत्ताच केदना आम्ही राधाराणी सुखी पावतली खुशी पावतलीची दनाची म्हणून. आणि एक सांगितलं असं आम्ही गुरुवर्यांक आम्ही वंदन करका गुरुवर्याला शरणागत जाऊ का संत महाजनाला शरणागत जाऊन त्यांनी सांगितलंय सिद्धांत अपनोका आणि जीवनांतू हरे कृष्णा महामंत्र हे प्रीतीन जपसू का म्हणून हंतू त्या प्रभुपादान सार सांगितलंस अशी त्यांनी कृष्णाक निवेदन करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मी मस्जन आम्ही पुराजनाक पुन्हा स्वागत असा आयची सेशन अंतू. नमस्कार पुराजनाक. आम्ही मस्त काळ कोण इस्कॉन अंतसती और ಸ್ವಲ್ಪ काळ कोणाक आम्ही प्रभुपादान हे हरे कृष्ण मुवमेंट संबंधीत जाल्ली ती आणि आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ वय सेशन्स ऐकल्यारी आमकां कळटा की श्रील प्रभुपाद म्हळ्यार तांनीच एक फाउंडर आचार्य तांगेल एक दयेन तांगेल एक इच्छेन हे सगळी संस्था जाल्ल्या आणि त्यांची हे संस्थे निमित्त 100 कटल्यान देवस्थान क्रोर कटल्यान बुक सगळ्यांची विश्वांतू वांटून एक भक्तीचे एक मुवमेंट सुरू जाल्ल्या म्हणकेची एक भारी एक शुद्ध भक्ती पुराजनांत भाग घेवस तसं ते एक भाग्य ते प्रभुपाद स्वामीन कोण दिला म्हणून पुराजनाक होतस. म्हणजे त्यांनी एकदम डायनॅमिक पर्सनॅलिटी आशिल्ली. म्हणजे पुराजन आमकां कळटलें की इतले व्हड संस्था करचें एवरी कंट्री म्हळ्यार कितली कंट्री कितली लँग्वेजीस बुक्स हे पुराय कोण दिला म्हळ्यार एक प्रकार एक भारी डायनॅमिक पर्सनॅलिटी आशिल्ली म्हणून. जाल्यार तांगेल एक अनेक एस्पेक्ट आशिल्ले तांगेल चरित्राचे. तांणी भारी एक नम्र भावनाची आशिल्ली ती आणि तांणी देवा वयरी डिपेंडंट आसा ती म्हूण आशिल्ली. आणि त्या ही भावना तांणी ते मार्किने धर्म भागवत धर्म हे तांणी ते बरयलेले पोएट्री तांणी बरयलेले ते भजनांतू ते मूड उठोवन येता. सो आमी ताजे विशयी एक नेक्स्ट एक 15-20 मिनिट्स प्रभुपाद स्वामीले तांगेले प्रार्थना करून की आमकां तांगेल ती कसन एक भावना आशिल्ली तांगेल ती कसन एक इच्छा आशिल्ली त्या प्रकार आमकां ते मूड येवन आम्ही ते देवाल सेवा वैष्णवाल सेवा कोर्स तसेल आमकां बुद्धी योगिता आणि भाग्य मेळ्ळो म्हणून प्रार्थना करूया आमी. नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ती वेदांत स्वामी इति नाम. सो प्रभुपाद स्वामी आमकां पुराजनाक 70 इयर्साचे एजार तांणी चमकली ते अमेरिकाक आणि तांणी ते जलदूत म्हूण ते एक कार्गो शिप आशिल्लें पॅसेंजर शिप वय न्ही कार्गो शिप ताजेर तांणी चमकलेली ती. म्हळ्यार आमी पळयता कितले कश्ट जावन आसा पुरो म्हूण. नॉर्मली एक पॅसेंजर शिप वय वचचे जाल्यार वय भारी कश्ट जाता कसो जाल्यार की सी सिकनेस हें त्या पुरा जाता आणि तांणी असल एक शिपान चमकली ती खंयच्यान तूं भारी एक म्हळ्यार एक कश्ट आशिल्लें रावची लायक फॅसिलिटी नाशिल्लें. सो तशी त्या प्रकारारी तांणी तें जर्नी केल्लेलें म्हूण आणि ते जर्नी करून मस्त दिवस नंतर तांणी अमेरिकाचे बॉस्टन हार्बरा येवन पावता ती. बॉस्टन हार्बरा ते शिप येवन जातर वय डॉक जातर वय ते देवच्या वेळ आसता. तांणी अमेरिकाचे पुरा व्हड बिल्डींग पळयतात ते आणि ते व्हड बिल्डींग पळोवन तांणी हे प्रार्थना बरोवचें आसा. सो ताजे ते प्रार्थने मुडांत आमी वचा प्रभुपाद स्वामीले प्रार्थना करुया की तुमगेले ते मनान तुमी बरयलेले ते प्रार्थना ताजी दयेन आमकांय रुची येवो आणि तुमगेली ती मना इच्छा कसन आशिल्ली की ते भागवत धर्म सगळे विश्वांत प्रचार जावपा म्हणून तांतू भाग घेवच्याक आमकां योगिता भाग्य आणि तसले एक प्रकार ते गुण येवो म्हणून आमी प्रार्थना करूया. सो आमी पळयल्यार प्रभुपाद स्वाम्याक तांणी हे सुरेश हें भजन तांणी सेंटेन्स सांगचें आसा बरो कृपा कोयले कृष्ण अधमेर प्रती. म्हळ्यार कितले व्हड देवा तूं दय केल्या मेगेले हांव युजलेस पर्सन जाल्यार तूं मेगेले वयर कितले व्हड दय केल्या म्हूण. आतां आमी तुमी पळयता की हें सिच्युएशन अशें आशिल्लें आमी केन्ना सांगता ती देवा व्हड दय जाल्ली म्हणून म्हळ्यार आमगेले मनांत केन्ना आशिल्लें तें पुरो जगता तेन्ना आमी सांगचें येता की देवा तुगेले कितलो व्हड दया म्हणून. जाल्यार आमी हें सिच्युएशन पळयता की प्रभुपाद स्वाम्याक खाली 40 रुपीज आशिल्ले डॉलर न्ही 40 रुपीज. तांणी बॉस्टन हार्बर येताना तांगेले मुखार कोण तांकां एकोमोडेट करतलें तांणी कशी प्रचार करतली ती कसनय तांगेलें सपोर्ट सिस्टम ना. जाल्यार प्रभुपाद स्वाम्यालें एक मनावर्स तशें आसा त्या सिच्युएशनान तांणी एक पॉयंट पळयता ती की म्हाका कसन की मेगेले गुरू आनी देवाल दयन कसन की एक सेव करचें चान्स ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा म्हणून. तांणी हें पळयना ती की तांगेले दुड्ड ना तांणी हें पळयनात की तांणी एकदम कोल्ड वेदरान तूं
अमेरिकाचे म्हळ्यार तांणी इंडिया देखून भायर पडली ती जाल्यार अमेरिका थंडी टायमार आसता ती खंय राबतली कोणाले उलयतली कशी प्रचार करतली ती तें पुरा तांणी एक प्रकार इग्नोर केल्लें कसं मना मेल्लें की देवा तूं म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिलें फॅसिलिटी दी न्ही जाल्यार ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या म्हणून आतां आमकां हेगूत आसता की सांज चेडूं आसतना मस्त जन सांगतात की हांव एस्ट्रोनॉट जातलो और हांव कसं विंगड एक ट्रेन ड्रायव्हर जातलो म्हूण सांज आसतना आसता जाल्यार हगूर हगूर आमी स्कुला वता ती मागीर ಸ್ವಲ್ಪ एक वेळान कळटा 15 एक की नाही एस्ट्रोनॉट जावचे भारी कष्ट हांव पायलट जावन जाता म्हणून म्हळ्यार एस्ट्रोनॉट जावचे नासा वचूं का हांगा वचूं का इस्रो वचूं का ना पायलट जावन जाता म्हणून मागीर हगूर हगूर तें कश्ट म्हूण कळटा ग्रॅज्युएशन जाता अशें दिसता की आतां एक कसं एक जॉब मेळ्ळ्यार पुरो थंय देखून स्टार्ट करता मागीर करियर खंयच्या लायक कंपनीन तूं म्हूण सो आमी कशी ओल्डर ग्रो जाता ती और कशी आमगेले एक्सपिरियन्स अनुभव चड जाता आनी खंय की आमकां मनांत आशिल्लें तें एक्झॅक्टली जायना तेन्ना एक कसन जाता म्हळ्यार आमी कॉम्प्रोमायज करता ती असो आशिल्लो असो म्हूण जाल्यार प्रभुपाद स्वाम्याक कितले सकट रिवर्सल आयलां रिवर्सल म्हळ्यार तांगेले बिझनसान कसं की फेलियर जालना तांणी प्रभुपाद स्वाम्याक गुरून तांकां 2 वस्तू सांगिल्लें की इंग्लिशान प्रचार करता आनी पाश्चात्य देशा वचूं म्हूण आनी बुक प्रिंट करता इंग्लिशान जालेले तितलें म्हूण ते दोन्ही करूंक तांणी कितले सकट प्रयास केला दिल्ली वतना तांणी ते खुद ते बॅक टू गॉड मॅगझीन म्हूण प्रिंट करचें आशिल्लें तांणी प्रूफ रिडींग करचें आशिल्लें आनी 1 to 7 आशिल्लें एक पण तांणी बोध चुकून पडली ती दिल्लींत मार्गारीची वत्तांत त्या बुक्का प्रचार करता करता सो तांकां कसनय एक प्रकाराचें कॉपरेशन मेळ्ळी तांगेले एज चड जाल्लें तांणी कसन प्लॅन केल्लें तें उलटा जाता आशिल्लें जाल्यार हें पुरा जाताना प्रभुपाद स्वामी लेखली की हा ना आतां असो गुरून कसन की सांगिल्लें हांव थोडें ट्राय केलें जालेलें तितलें केल्लें आनी कसन करचें 70 इयर्स जालां हांव आनी कसन करचें ट्राय केलें हांवें म्हणून ना त्या टायमार पळयलें प्रभुपाद स्वाम्याक तें एम्बिशन आशिल्लें मनांत की गुरून तांकां आशिर्वाद दिला म्हळ्यार तें खंडितच जातलें इट्स अ मॅटर ऑफ टायम तांकां तितले तो एक विश्वास आशिल्लो तशी तांणी ते जलदूता खातीर तांणी ते कार्गो शिप्पा वतना ती सुमती मोरारजी म्हणून आशिल्ली ते कार्गो शिप कंपनी ओनर ती सांगता की स्वामीजी तुमी ह्या एजार इतले थंडीन तूं अमेरिका गेल्यार तुमी कशी सर्वायव करतली ती म्हळ्यार तुमकां जीवन करचें कश्ट जातलें ते वांचून व्हरचें कश्ट जातलें म्हूण ती सुमती मोरारजी सांगता तिका तांकां हें आयडी चांग न्ही तुमी वचचें म्हूण सो आतां आमी पळयल्यार जनरली कशें जाता म्हळ्यार आतां आमी कशें की मनान तूं आशिल्लें प्लॅनिंग केल्यार त्या प्लॅना लेकर जायनातल्यार आमी कसं म्हणटात पळय रिसेंटफूल जातात रिसेंटफूल म्हळ्यार मनाक एक नाक्क जालेंसी दिसता आनी कसन करचें आनी प्रभुपाद स्वाम्यान तें बोर्डार येतान वय तांकां जलदूताक सी सिकनेस जालेलें 2 टायम हार्ट अटॅक आयिल्लें सो तुमी पळयत कशें नमुने एक परिस्थिती जावन अशें पुरो त्या एजार त्या थंडीन तूं कोणीय गुर्ताचें ना ती त्या प्रकारार तांणी हें बॉस्टन हार्बरा आयिल्लें तेन्ना तांणी हें भजन बरयलें सो आतां आमी नेक्स्ट एक 2-3 पॉयंट पळोवया की इतले ते कश्टांत आसून इतले रिवर्सल आसून त्या थंडी गांवांत अमेरिका पावली ती कार्गो शिप्पार बसून जाल्यारय तांगेले मनान तूं कसं नाशिल्लें बोरो कृपा देवा तूं कितले दय आस तुगेली म्हूण ती कशी भावना आयली सो आमी एक 2-3 पॉयंट ताजेर स्ट्रेस करुया की प्रभुपाद स्वाम्याल देवाल खातीर गुरू खातीर इतली कृतज्ञता कशी आशिल्लें नॉर्मली कसं कश्ट आयल्यार आमगेली त्या कृतज्ञताची के उणी जाता अशी कसलें जालें देवा मेगेलो अशी कसलें जालें म्हूण कुडलें मना येता आनी एक कोपसी येता जाल्यार प्रभुपाद स्वामी कशी तें कृतज्ञता आशिल्ली ती म्हूण सो एक पॉयंट म्हळ्यार तांणी कसने हांव तूं तें चांग पळयता आशिल्लें तांणी अमेरिका पावली ती कसने फॅसिलिटी ना मात तांणी पळयलें की हांव हें स्थळार येवन पावलां कसन की एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा कशी जातलें म्हूण तें म्हाका गोतना देव कशें चलोवन दितलो जाल्यार कसन की ऑपॉर्च्युनिटी आसा मागीर गुरून सांगिल्लें पाश्चात्य देशा वचून प्रचार करता हांव पावलावय आतां एक स्टेप जालें मुखार कसन जातलें गोतना जाल्यार आमी कसन आसता आमकां तें कसन जावंक आशिल्लें तें फॅसिलिटी मेळनातल्यार आमकां मनान तूं नाक्कशी दिसता ह्या वय नाका त्या वय नाका म्हूण तशें दिसता म्हळ्यार आमी जनरली कसने म्हणटात पळय एविडन्स सोदिता आसता ती आमगेल्या सरावंडिंग्सांत की कशी हें म्हगेलें मन आशिल्लें तशें कर न्ही ताण आडपाय दवरलो हें म्हगेलें जाय न्ही पूण एक मनान तूं तें रिसेंटमेंट म्हणटात पळय नाका हें म्हूण तशीच एक मनान दिसता आतां फॉर एग्जाम्पल एक कोणी खंयची एक पिकनीक प्लॅन केली म्हूण लेखया पिकनीक प्लॅन केलें आनी पिकनिका वचचे पयलीं फुडें ताप आयलो
आनी तुमकां तुमगेले फ्रेंड्स आवट पिकनिका वच्चे जायन मागीर तुमी पळयतात स्वल्प वेळान की पुराजन फोटो आनी घालता आसत मोबायलार कितले एन्जॉय करता आसत आनी पिकनिकांत कसं गंमत जाता असं म्हूण तेन्ना ते फोटो पळोवन पळय तुमकां ताप आदोकून कितले दुख्ख आसा पळय ताजे किना चड ते फोटो पळोवन दुख्ख जाता शे म्हाका वच्चे जाय न्ही हें कसन जालें मेगेलो ताप आयलो लास्ट मिनिटान तूं म्हूण सो तें एक प्रकार आशिल्लें सो आमी एक पॉयंट पळयत की आमगे लायफान तूं मस्त सकट चांग विशय आसा खंयसर म्हणटात पळय ऑपॉर्च्युनिटीज एनी सिच्युएशन इन लायफ आसा जाल्यार आमी ते नेगेटिव्जा वयर पळयले निमित्त आमकां ते चांग विशय कसन जेता पळय ताचेर फोकस करूं जायना प्रभुपाद स्वामी ते इतले कश्टांतूय तांणी ते ऑपॉर्च्युनिटी पळयतात बॉस्टन हार्बरार राबून ते शिप्पार दुखून की खंयचे एक देशा येवन पावला मागीर गुरून सांगिल्लें ते करूं जेतलें की म्हणून इनफॅक्ट आमी जिवंत आसा ती आनी म्हणल्यार आमकां लायफ आसा मनुष्य जिवनांतू आनी आमकां कशें की भक्तीची खाली लायफ आसा तेंच एक व्हड विशय सो आमी पळयल्यार पळय एक्चुअली देर इज सो मच टू बी ग्रेटफूल अबाउट कितले सकट विशय आमगेल्या जिवनांत चांग आसा मात ग्रेटफूल इन जनरल जावचें जाता की हांव इन जनरल ग्रेटफूल आसा म्हूण ना प्रभुपाद स्वामी बरो कृपा कृष्णाक सांगता ती तुगेल दयेन म्हणून म्हळ्यार कोणा खातीर ग्रेटफूल आसूं का म्हूण तें आसूं का आमी वी कॅनॉट बी म्हणटात पळय मॅरीड इन जनरल ना कोणी एक स्पेसिफीक पर्सन हांव टू मॅरी जातात न्हू तशींची ग्रेटफूल वय म्हणल्यार कोणा खातीर ग्रेटफूल त्या मनांत आसूं का ताका प्रभुपाद स्वामी हे भजनेन सांगता ती बरो कृपा आनी त्या सिच्युएशनांतूय तांगेली ती भावन कसन आसता लेट मी डू वॉट आय कॅन म्हाका कसन करूं साध्य आसा तेवा तूं मेगेल करून कर म्हणून आनी दोन्ही विशय म्हळ्यार तांणी कसन एक चांग विशय घेवन कसन ते नेगेटिव्ह आसा पळय ताजे अगेन्स्ट फायट करूया म्हूण सांगतात आनी तांगेल मनांत तांगेलें जिवनांत ते कसले फेसिलिटी ना भारी कश्ट आसा जाल्यार तांकां खंयच्या वयर विश्वास आशिल्लो श्रीमद भागवतमा वयरी तांणी भारी कश्टारी तांणी स्वयं बरोवन वृंदावनांत तूं डेल्ली वचून ते प्रिंटराले वचून तांणी प्रूफ रीड करचें आशिल्लें प्रिंट करचें आशिल्लें म्हळ्यार आमकां ते भागवत तुमी पळयल्यार हें रायट तुमगेलें नातल्यार ह्या म्हयन्यान तुमी खंडीत भागवतम घेवका प्रभुपाद स्वामी भारी खूश जातले तुमगेल्या पर्सनल कॉपी नातल्यार पुरा लँग्वेजांत अवेलेबल आसा ते तुमकां ते भागवत तांणी बरयलेलें वाजूचेक कितले की काळ लागतलो म्हळ्यार तुमी इमॅजिन करयत की तांणी एक अनुवाद बरयलो प्रूफ रीड केल्लें एडिट केल्लें कितलें काम करून अशें पुरतांनी आनी 1 पर्सन आर्मी त्या लेखार तांणी स्वल्प प्रिंट करून तांणी तांगेलो एक बॉक्सान तूं भागवतम घाल न्हू अमेरिका चमकलें ती आनी ताका तांणी हे भजनेन सांगता ती देवा वयर विश्वास करून की भागवतमा वयर तांकां विश्वास आशिल्लो भागवतेर कथा से तब अवतार देवा हे श्रीमद भागवतम म्हळ्यार देवा तुगेलो हे म्हणटात पळय लिटररी अवतार म्हळ्यार ग्रंथा रुपारी तूं अवतार घेतलेलो अशें भागवत कथान तूं म्हूण ताकाची तांणी हें पळयना ती की आतां अमेरिका आयला आतां तांणी कोणी आयकतलीं की जन पुरा जनाक इंट्रस्ट येतलें की भागवतमान तूं म्हळ्यार पुराय कितले की जनान पुराय ट्राय केलें ना जाल्यार पुरा जनान ते मेडिटेशन असल पुरा प्रचार केलेलो योगा जाल्यार भागवत धर्म भक्ती विशय प्रचार करचे त्या मागीर अमेरिकन पाश्चात्य जनाक कशी जाल्यार प्रभुपाद स्वाम्याक म्हणटात पळय तांणी वॉर लायक सिच्युएशन वता आसा ती जाल्यार तांकां विश्वास खंयचेर आसा त्या भागवत धर्म म्हळ्यार तांणी लेखतात की मेगेलें एक व्हड अस्त्र आसा हें भागवत अस्त्र आनी तूं हें घेतल्यार हांव खंयसर बॅटल फायट करतलो म्हूण तांकां तितलें ते भागवत धर्मा वयरी भागवत श्रीमद भागवता वयर विश्वास आशिल्लो भागवतेर कथा से तब अवतार तांणी सांगता आसता ती ताका एक सिच्युएशनांत आसतात पळय आमगेले मायंड आमकां पावरलेस करता सुरे ना हें जायच ना हें अशींची हें तशींची म्हूण आनी ते लेखता 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 मागीर आमी ओवर पावर जातात स्वल्प काळान आमकां मनान सांगिल्लें वय दिसता जाल्यार प्रभुपाद स्वामी कशें आशिल्लीं ती तांणी एक बॅटल फायट करता आशिल्लीं ती त्या ओल्ड एजार थंडी गांवां वचून आनी तांगेलें वेपन कशें नाशिल्लें श्रीमद भागवतमाचें वेपन भागवतेर कथा से तब अवतार आमी ह्या भागवतमान तूं पळयता की कशी परीक्षित महाराज तांणी लास्ट मिनिटार तांकां श्रापीत जावन तांणी 7 दिवस त्या भागवतम आयकतात तुमी परीक्षित महाराजा विशय आयकून आसचे पुरो नॉर्मली आमी भगवत गीता कोर्सान करतना सांगतात न्हय वाय डू बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल म्हूण ते एक भगवत गीता कोर्स करता आनी ते 6 दिसा कोर्स करता आनी एक दिसा टॉपिक तें आसता की चांग जेन्ना वायट कसले जाता म्हूण वाय डू बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल जाल्यार भागवतमान कसं काम कळटा वेन बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल वॉट डू दे डू
म्हळ्यार भक्ताल ओट्टू कष्ट येता तांगेल ओट्टू कसं की एक रिव्हर्सल जाता तांकां कसं की एक भारी एक परिस्थिती क्रिएट जाता जाल्यार तांतू भक्तजन कसं करता ती त्या भागवतमान तसं आणि प्रभुपाद त्यांची मुडार सांगता ती नचाव नचाव प्रभू नचाव से मते म्हणून भजनेन सांगता आसा ह्याच्यात तरी तुम्ही आयकतली ती आणि प्रभुपाद स्वामी सांगतात की देवा तू म्हाका कशी जावका तशी नांदचे हांव तुगेल्या हातान ते कटपुतली म्हणून तुगेल्या आणि गुरुल हातान तू म्हणून सो आम्ही पळयता कसं एक प्रकार मूड आशिल्ली प्रभुपाद स्वाम्याले म्हणून ह्या प्रार्थना बरयताना सो ह्या सिच्युएशनान तू तांणी एक तर पॉझिटिव्हली लेखलें की एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा आणि दोन्ही तांकां लेखलें कितलेंय कष्ट असल्यारी मेगेले एक देवाल व्हड एक पावर आसा श्रीमद भगवत गीता आणि श्रीमद भागवतम ह्या पावरान हांव कितलेंय कसं एक कष्ट असल्यार हे पाश्चात्य देशांत तूं प्रचार करतलो म्हणून तांकां तितलो विश्वास आशिल्लो परीक्षित महाराज हांकां सुखमुनी आणि विंगडपुरा ऋषीगण त्या भागवतम त्या आयकता नैमिशारण्य तांणी ह्या निमगेनात तांकां की मेगेल वयर ते शाप कशें लायला हांव इतलो चांग राय आशिल्लो मेगेल ओट्टू अशी कशें जाल्लें म्हणून तांणी सांगना ती परीक्षित महाराज लेखता ती की म्हाका श्राप मेळ्ळा 7 दिवसान मेगेल मृत्यू जातली हे मेगेल खातीर एक ऑपॉर्च्युनिटी की हांव 7 दिवस हे दिव्य जावन आशिल्लें ऋषीगण मुनिगणां ओट्टू बैसून हे भागवतम आयकूं येता म्हणून तांणी त्या सिच्युएशनांत वय तांगेल मनांत एक चूर कोप नाशिल्लो तांणी त्या ऑपॉर्च्युनिटी पळयल्या म्हणून आणि एक लास्ट पॉइंट म्हळ्यार एक तर फर्स्ट पळयलें की आमी चांग पळोवका आणि सेकंड म्हळ्यार खंयच्या देवाळ वयर विश्वास दवर न्हू मुखार सुन वचुका आणि आमी कसं एक पंत कसं जेवचे पुरो जाल्यार तांतू दोकून वय कसं की एक चांग येता ताका प्रभुपाद स्वामी सांगतात पळय कसं म्हूण म्हाका गोतना मुखारी देवा तुगेल प्लॅन कसं म्हूण गोतना जाल्यार म्हाका नांदचे देवा तू कशी जावका तशी नांदचे तांणी सांगता ती ए उग्रस्थाने म्हळ्यार अमेरिका तसले जागेर हाडला ऑफकोर्स आता तर अमेरिका वच म्हळ्यार खुशीची जाल्यार तांणी त्या आध्यात्मिक दृश्टीर पळयता आशिल्ली ती की असल जनांक तू देवा वयर कोणाक एक प्रकार भगवत गीता भक्ती वयर तांकां कांय रुची ना ताका तांणी सांगता ती ए उग्रस्थाने हांग कसले हाडला तू म्हाका देवा म्हणून आछे किचू हांग कसले तू म्हाका घेवन आयला म्हणून तांणी हे भजनेन सांगता ती ह्या उग्रस्थाना म्हाका कसले घेवन आयला म्हणून सो तांणी पळयल्यार एक आसता की आमी खंयच्या परिस्थितीन तू मागसून येवचे पुरो ती जाल्यार तांणी मागशी येनात तांणी मुखारसून वतात आणि तांणी ह्यांची भजनेन तांणी हे सांगता ती भगवद्गीते श्लोकय सांगचे आसतना तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धी योगम तम येन माम उपयांती ते म्हणून म्हळ्यार कृष्णाने क्लियरली सांगचे आसा युक्तानां म्हळ्यार आमी कशी बिझी आसूं का देवाल सेव करताना सतत जाल तितले काळ सतत कॉन्स्टंटली आमी करता आणि भजतां कशी प्रीतिपूर्वकम म्हळ्यार क्रोधपूर्वकम म्हणी देवान भजतां म्हळ्यार आमकां एक पंत देवा अशी कसले जालें म्हणना प्रीतिपूर्वकम क्रोधपूर्वकम न्ही तेन्ना देव आमकां खंडीत ते बुद्धी दितलो कशी ददामी बुद्धी योगम तम मुखारसून वच्चे कसं करका म्हूण देव खंडीत बुद्धी दितलो म्हूण प्रभुपाद स्वामी सांगतात तांतू आणि हे तांणी स्वल्प भागवतमाचे श्लोक सांगतात तांतू एक 2 श्लोक सांगता श्रीणवतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तो ही भद्राणी विधी नोती सुरुत्सुता म्हणून आणि म्हळ्यार ह्यांची की देवाले कृष्णाल कथ केल्यार कसने हृदया भितर आशिल्ले दोष अभद्र आशिल्ले दूर जावन देव आमकां खंडीत तागेले दय दिता आणि अनेक तांणी श्लोक सांगता ती एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ती योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते म्हळ्यार भगवत तत्व भगवत भक्ती योगता आमी खाली संपर्क येतात पळय देवाल भक्ताल ओटू देवाल बुक्सा ओटू वैष्णव जनाल ओटू ते संपर्कान आईल मात्रान कसं जाता एवं प्रसन्न मनसो मनाक खुशी जाता म्हणून भगवद्गीतेन तांणी सांगिल्लें आसा देवान तशींची हे कंक्लुडिंग स्टेटमेंट सांगता की प्रभुपाद स्वाम्यान सांगिल्लें म्हणजे ग्रेटफूल असल्यार आमगेलें ग्रेटफूल हार्ट इज अ पॉवरफूल हार्ट आमी कसन भक्ती करता ती भक्ती भागान तांणी प्रभुपाद स्वाम्यान प्रोसेस फॉलो करता ती तेन्ना आमकां विंगड कसने जावका म्हणून ते प्रोसेस आमकां प्रोटेक्ट करतले आमी वी हॅव टू डू आवर पार्ट आमी कसने आमकां स्वल्प चड करचें पुरो उणी करचें पुरो भगवद्गीता जाल्यार कृष्ण कसने उणेपण आसलें तो खंडून दितलो आमी आमगेल पार्ट करता and wait for Krishna to do his part. त्या प्रभुपाद स्वाम्याल मूड आशिल्लें तांणी तांगेल गुरून दिलेलें आज्ञा प्रमाण कशी पुणी कश्टान ते अमेरिका वचून पावता ती मुखारसून कसन जातलें म्हूण तांकां गोतना ताका प्रभुपाद स्वामी तांगेल पार्ट करता आसा आनी ही इज वेटिंग फॉर कृष्णा टू डू हिज पार्ट
आणि कितले फ्युचर असो देवाल दयेन आत्ता प्रेझेंटली कितले कष्ट असो म्हणजे तांगेल किस कष्ट म्हळ्यार कॉन्टॅक्ट ना दुड्ड ना कसने ना जाल्यार तांगेले मनात विश्वास आशिल्लें की कृष्णा विल ब्रिंग अ ब्रायटर फ्युचर म्हूण मुखारसून बरें जातलें म्हूण खंडीत आसतलें सो कसने आमगेले परिस्थिती असो खंयचे सिच्युएशनांत असो ती आमी गृहिणी प्रोफेशनल खंयचे एजांत असो ती और कसने कष्ट यशा पुरो जीवनांत आमगेलें म्हळ्यार आमगेले प्रारब्ध कर्मा निमित्त खंयचे एक सिच्युएशन आमी एक पंत येवन अशें पुरो जाल्यार आमी मनांत असू का की वॉट एवर कर्मा मे गेट अस टू आमगेले प्रारब्ध कर्मान आमी खंयी अशें पुरो जीवनांत कसने कष्ट अशें पुरो जाल्यार कृष्णा वयर विश्वास दवरल्यार देव खंडीत बरें करतलो म्हणून त्या हें एक मूड अशी प्रभुपाद स्वाम्यालें आतां आमी ह्यांची तांणी तें भजने रुपेर बरयलेलें मार्किणे भागवत धर्म तें आयकुया सो हांव क्विकली रिकॅप करता फर्स्ट आमी पळयलेलें की कशी प्रभुपाद स्वामी अमेरिका येवन पावता ती तांगेले कसने एक भारी कष्ट सिच्युएशन हार्ट अटॅक आयिल्लें आसा कसने कॉन्टॅक्ट्स ना जाल्यार तांगेले मूड कसन आशिल्लें बोरो कृपा कैले कृष्ण अधमेर प्रती भारी तुमगेल मर्सी आसा मुरे देवा म्हूण आणि तांणी मर्सी कसन पळयता ती दय कसन म्हळ्यार तांकां कसन की गुरू आदनी फॉलो करचे एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या म्हूण सो तांणी त्या कश्टांत तांणी भारी कृतज्ञ आशिल्लीं ती मनांत कसने एक द्वेश नाशिल्लो आणि कशी आमी ग्रेटफूल जावेता म्हणून आमी 3 पॉइंट डिस्कस केले की आमी कसले एक सिच्युएशन कष्टांत कशी प्रभुपाद स्वामीन ते एक ऑपॉर्च्युनिटी पडलेले कष्ट इग्नोर केले तांणी तशी आमी आमगेल सिच्युएशनांत लायफांत कसने एक चांग असल्यारी कसने एक चांग चलता आसल्यारी ताजी वयर फोकस करका नॉट द नेगेटिव्ह पार्ट म्हणून तेन्ना खंडीत आमकां मस्त सकट विशय मना वर्स अशें आसतलो की देवा तुगेल दय मस्त आसा हें कश्ट असल्यारी तूं ह्या मेगेल खातीर कोण दिला हांगेल म्हाका सपोर्ट दिला एक लायक फॅमिली आसा मेगेलो तूं पुरा असल मनान तूं येवन तें थिंकींग कोर येता आनी तांगेल वेपन कसन आशिल्लें भागवतेरा कथा से तबा होतात म्हळ्यार भगवत गीता भागवतम हें तांगेल वेपन आशिल्लें तें मुखार सून तूं तांगेलें प्रचार करचे खातीर म्हूण म्हळ्यार तांगेल मनांत आमकां एक पंता येवचें पुरो की कश्ट आसा ना मात आमी देवा वयरी भगवत गीता भागवतमा वयरी विश्वास दवरून वैष्णवाल दयेर विश्वास दवरून मुखार सून वचुका परीक्षित महाराजाल एग्जाम्पल आमी डिस्कस केलें आनी प्रभुपाद स्वाम्याल मूड पळयलें आमी नचाव प्रभू नचाव से मते देवा हांव तुगेल कटपुतली तुगेल आनी गुरूल आदेशार हांव हांगा येवन पावला तूं सांगील तशें हांव करता म्हूण तूं कशें सांगिल्लें हें गुरस्थाना येवन पावला जाल्यार हांव सांगील तशी करता म्हूण आनी भजताम प्रीतीपूर्वक सो आमी लास्टार कंक्लूड केलेलें की अ ग्रेटफूल हार्ट इज अ पॉवरफूल हार्ट म्हूण आमी आमगेल पार्ट कोरका आनी खंडीत कृष्ण तागेल कसन करचें आशिल्लें तें आमगेल जिवनांत बरें जावचें तशें करता हरे कृष्णा आतां आमी हें मार्किने भागवत धर्माचें भजन आयकुया प्रभुपाद स्वाम्यान तें बरें कसने चूक जावन आसल्यारी क्षमापण करून हरे कृष्ण कृष्णा कृपामूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आम्ही भजन प्रीतीन एक 10 मिनिट ऐकूया। कृपा कोइले कृष्णा मेरा प्रति केला गया मिले हेता करो ए बेगति
कोइले कृष्णा रजस्तमो गुणेर सबायाचन वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न बड़ो कृपा कोइले कृष्णा तबे जदि तव कृपा होए तुकी सकले संभव होए तुमि से कौतुकी सकले संभव होए तुमि से कौतुकी बड़ो कृपा कोइले कृष्णा कि भावे भुजले तार भुजे से रस एत कृपा कोरे प्रभु कोरे निज वश एत कृपा कोरो प्रभु कोरे निज वश बड़ो कृपा कोइले कृष्णा तोमार इच्छाया सब होई माया वश तोमार इच्छाय नाश मायार परश तोमार इच्छाय सब माया वश बड़ो कृपा कोइले कृष्णा तव इच्छा होए यदि तांदेर उद्धार बुझिबे निश्चय तब कथा से तोमार बुझिबे निश्चय तबे कथा से तोमार बड़ो कृपा कोइले कृष्णा भागवतेर कथा से तव अवतार धीरहिया शुने जदि काने बार बार धीरहिया शुने जदि काने बार बार बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अधमेर प्रति केला गिया नीले हेता करो ए बेगते बड़ो कृपा कोइले कृष्णा शृण्वता स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्थस्थो अभद्राणि विधनोति सुहृसदा नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा राजस्तमो भावः कामलोभदयश्च चेतेतरन्विदं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसञ्जस्य जायते विद्यते
बड़ो कृपा कोइले कृष्णा रजस्तमो हते तमे पाइबे निस्तर हृदये रामद्रस बुझिबे ताहार हृदये रामद्रस बुझिबे ताहार बड़ो कृपा कोइले कृष्णा की करे बुझाबो कथा बरसे चाही शूद्र आमी दिनहीन कोनो शक्ति नाही शूद्र आमी दिनहीन कोनो शक्ति नाही बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अथ चेना छो प्रभु कथा बोली बारे जे तोमार इच्छा प्रभु करो ए बारे जे तोमार इच्छा प्रभु करो ए बारे बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अखिल जगत गुरु वचने से अमार अलंकृत कोरी बार क्षमता तोमार अलंकृत कोरी बार क्षमता तोमार बड़ो कृपा कोइले कृष्णा तब कृपा हले मोर कथा शुद्ध हमें सुनिया सबर शोक दुख जे बुझिबे सुनिया सबर शोक दुख जे बुझिबे बड़ो कृपा कोइले कृष्णा आनिया छो यदि प्रभु हमारे नाचते आनिया छो यदि प्रभु हमारे नाचते नाचा 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 प्रभु नाचा से मते काशेर पुतड़ी यथा नाचाओ से मते काशेर पुतड़ी यथा नाचाओ से मते बड़ो कृपा कोइले कृष्णा भक्ति नाई वेदनाई नामे खूब धरो भक्ति नाई वेदनाई नामे खूब धरो भक्ति वेदांत नाम ये भी सार्थक करो भक्ति वेदांत नाम ये भी सार्थक करो बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अद मेरा प्रति के लागिया नीले हेता करो ए बेगति बड़ो कृपा कोइले कृष्णा बड़ो कृपा कोइले कृष्णा बड़ो कृपा कोइले कृष्णा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सॉरी अनम्यूट जत्तर नाशिल हरी बोल माताजी हरी बोल माताजी आणि प्रभुजी तुम्ही आजी भारी चंद करून नमक एक्सप्लेन करून दिलेलं
विद्ध कीर्तन आम्ही गद्य आणि पद्य रूप म्हणता पळय तशी भारी चंद कन सांगिलस प्रभुजीने ताजी मिनिंग सांगून आमकां पुरा खुशी जाल्या कशी श्रीला प्रभुपादा तांगेल्या माइंडसेट आशिल्ल्या अमेरिकान तांणी अरायव्ह जातना कशी ग्रेटफुल आसूं का ते वन लायन आमी कोणेय विसरू जायना. लेट अस ऑल फोकस ऑन द पॉझिटिव्हिटी ऑफ लाईफ देन थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव्हिटी. ऍक्च्युअली ट्रू प्रभुजी आम्ही पूर जणांन ते आमगे लाईफान या केल्यार कोणाकय कसले कष्ट म्हणलेलो आसना. तुम्ही दोघांनी आज भारी चंद कन सांगून दिलेलं असं तशीची आम्हाला आणि अन्नाला साथ दिलेल्या भक्त देवामृत तुमका खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. कोणाके कसले क्वेश्चन असला निमगू येत. हरे कृष्णा माताजी, एक सान अनाउंसमेंट करता आशिल्ले. या जायत माताजी. आज माया माताजी श्रीमती माया नायक हांगेले 60th बर्थडे ताकाची आमी श्रीला प्रभुपादाल चरणारविंदाल प्रार्थना करूया आणि इवन मायाकाल वे प्रार्थना करका की आम सगळ्यांक भक्तीन तो अभिवृद्धी जावो म्हणून. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माया माताजी. हॅपी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे टू यू. सकड कोंकण भागवत पुराण टीमा लेकान तुमका आज हार्दिक हार्दिक शुभाशयो. माया माताजी आमगेले युट्यूब तुम्ही फर्स्ट ऐकले असतले त्या माया माताजीने सांगितलं त्यांनी आमकां मस्त युट्यूब व्हिडिओज कीर्तन्स पुरा करताची आमकां ट्रान्सलेट करू मस्त हेल्प करताची तशीची एव्हरी एकादशी कोऑर्डिनेट करताची. हरे कृष्णा. हॅपी बर्थडे माया माताजी. ओव्हर टू यू. थँक्यू गायत्री कामा. सगळ्यांके थँक्स. मस्त भागवत पुराण टीम सगळ्यांके थँक्यू. थँक्यू राधिका भाऊ. हरे कृष्ण माताजी. तुमका मस्त धन्यवाद. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी कृष्ण बर्थडे टू यू. थँक्यू सखी चरण माताजी. मुरलीधर प्रभुजी सगळ्यांके थँक्यू. हरे कृष्ण माताजी. हॅपी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे टू यू. हरे कृष्णा. कोणाके कसले क्वेश्चन्स असला निमगू येत तुम्ही आईच्या सेशना वैरी कसले क्लॅरिफिकेशन असला री निमगू येत तुम्ही अनम्यूट करणं उलो येत. पुरोजना क्लिअरच दिसतस प्रभुजील सेशन तिथल्या क्लिअर आणि संस्कृत जाऊन असता आमकां कोणाके कसले क्वेश्चन्स असत ऍक्च्युली. सो हांव कंटिन्यू करीत वा की मला लिस्ट ऑफ अनाउन्समेंट सांगू का सुमार असं. सो परा वेनसडे तुम्ही पुरजनान अटेंड जाव का भजन असं भगवत पुराण कोंकणी माताजीला. सो वेनसडे 8:30 का तुम्ही पुरजनांना झूम मारी अपास लॉग इन कर का. तशीची 30th एकादशीचे संपूर्ण भगवद्गीता रिसायटेशन असं तका ऑलमोस्ट पुरा स्लॉट फुल जाला बट कोणाके अनेके कर का म्हण इच्छा असला री तुम्ही माया नायक माताजी कॉन्टॅक्ट करीत. तशी स्पेशल 2022 9 वर्साक आम्ही पुराय ओटू मेळणू कीर्तन सांगून आपण वेलकम करतस 6 hour कंटिन्युअस कीर्तन असं बाय 25+ कीर्तनी आज त्यावेळी तुम्ही पुरजनान अटेंड करणं न्यू इयर यू ऑन झूम कर का म्हणले तसं इंडिया टाइमार असतं त्या. तशीची 1 जानेवारी का आमगेल पुऱ्या भाग्य हिज ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभुजी आमका डिवोशनल सर्व्हिसान तू आम्ही पुरा कशी मुखार सुका म्हणलं विषय सांगू येत तसची. या सत्संग इंग्लिशांत असता 7:30 इंडिया टाइम. सो त्यावेळी तुम्ही पुरजनान अटेंड कर का म्हणू निमगून घेत असं. आणि पुरजनान रेडी जाव का नवे सेशन भागवत पुराणाचे फ्रॉम भागवतम डेमन्स इन वृंदावन त्या सेशन स्टार्ट जात असं. सॅटर्डे सेशन वा प्रभुजी. सॅटर्डे 9 सेशन. सो सॅटर्डे सेशनाक तुम्ही पुरजनान रेडी जाव का म्हणून विनंती करतस. कोणाके क्वेश्चन ना झाला रे आम्ही नरसिंह प्रणाम सांगून क्लोज करीत आयचे. कसले सांगू असवे प्रभुजी की हांव सांगचे. ओके ओके. श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा जय जय नरसिंहदेव.
प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्मभृङ्गम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिनि हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानकालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नाकाम् अद्भुतशृङ्गम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। भक्त विघ्न विनाशक नरसिंह महाराज की जय। भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सक्रांते वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।